आयज चीफ मिनिस्टराक आमी पटोवन दिले की स्टेट पॉलिसी करपाची गरज आहा म्हणून ऑन दीस टॅक्सी तितून रेंट कार आसतली रेंट बायक आसतली. स्टेट पॉलिसी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज वी आर फॉलोईंग गायडलायन्स. द स्टेट गव्हर्मेंट हे जे सेंट्रल गव्हर्मेंट गायडलायन्स जे आहा ट्रान्सपोर्टाचे ते आमी फॉलो करता. म्हणजे ऑल ओव्हर इंडिया एवरीबडी इज फॉलोईंग. सो वी हॅव टू फॉलो, वी हॅव टू मेक आवर ओन स्टेट पॉलिसी फॉर दीस प्रॉब्लम. तितून मागीर हे जे एग्रिगेटर म्हणटा पळय ते येवचे ना. सो आमचे भितर जे डिजिटल प्लॅटफॉर्म जाय पळय ते एकूच जातले. आनी आयचे मिटिंगेक जे एग्री जाल्या तितूंतले आमचे टॅक्सी भावातले जे जनरल सेक्रेटरी आहा तेणी पासून सांगला की डिजिटली वी आर रेडी टू गिव द बील टू द कस्टमर बिकॉज इट हॅज टू कम. म्हणजे जे स्टेट गव्हर्मेंटान रेट फायनल केल्या दॅट हॅज टू कम डिजिटली. The customer sits in the car, he should know what is my price, what I am going to pay. Transparency is very important. Transparency या हितून आता बदनाम नाव कित्याक जाला ट्रान्सपरन्सी खातीर. रेट सांगता 3000 आणि ती रेट जी फायनल जाता 2400 म्हणजे 600 रुपया तूं उणें करता. म्हणजे कस्टमर म्हणटा आपल्याक खंय तरी चिटींग केलो काय अशें जावंक जायना. त्या खातीर हो मुद्दो पयलो मांडला आणि चीफ मिनिस्टराक आमी पटोवन दिला. आनी स्पेशली आय हॅव टोल्ड हिम दॅट वी कॅन फॉर्म आवर ओन स्टेट पॉलिसी. ही आस्क द डायरेक्टर ऑल्सो सेड येस. चीफ सेक्रेटरी ऑल्सो टोल्ड हिम येस. सो दॅट इज वाय आयची जी मिटींग जाल्या ही बरी जाल्या, सक्सेसफूल जाल्या. आनी हितूनसून सुटावो येतलो. टॅक्सीचो विशय जो आहा हो इतलो 7 वर्सां जाली आतां हेचेर आमी उलयत आहा आनी आमी भासाभास करीत आहा. एसेंब्लीन उलयता, एसेंब्ली भायर उलयता, एजिटेशनां जाली, कितके जाणांकूच चेर केशी जाल्यो आनी युनिफॉर्म रेट येवपाची गरज आहा. हे आमी मुद्दे मांडल्या. ट्रान्सपरन्सी, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आनी युनिफॉर्म रेट सो दॅट नो अंडर कोटिंग द प्रायस. जो स्टेट पॉलिसीचेर जे आसतले ते हितूनसून सगल्यांक चलचें पडटलें. स्टेट पॉलिसीचो जर म्हणटा प्रायस इज दीस, यू कॅनॉट गो फॉर 100 रुपीज. स्टेट पॉलिसीन जातले काय दिसता सर ते ड्राफ्ट पॉलिसी 10 तारखेर तांकां सगल्यांक एक कॉपी दितले. आनी आयज जे सीएमान एश्युरन्स दिला सगल्यांक की द एग्रिगेटराची जी नोटिफिकेशन हाडलेले ते इमिडिएटली स्क्रॅप जातले म्हणून. ज्या दिसा ड्राफ्ट स्टेट पॉलिसी येतली त्या दिसा ते स्क्रॅप जातले. आनी वी आर नॉट गोईंग अहेड with the notification, draft notification which had come out. जे नोटिफिकेशन आहा जे आयज सगळे जाण उलयले आनी आमी उलयले आमदार तेजे कडेन लिडर ऑफ ऑपोजिशन उलयला, हांव उलयला, वेन्झी उलयला. तितूनसून सीएमान सांगले की वी वील स्क्रॅप दीस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ओनली वेन द स्टेट ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन ट्रान्सपोर्ट स्पेशली द टॅक्सी एंड ऑल द अदर दिस थिंग लायक रेंट कार आसूं रेंट बायक आसूं that will come in place draft आणि मागीर फायनल नोटिफिकेशन येयल्या काय त्या प्रमाणे सगळ्यांक चलचें पडटा. सगळ्यांक आपयला न्हू, सगळ्यांचे फोन नंबर घेतलेले आहा. नेक्स्ट मिटींग वील अगेन विथ देम ओनली विथ द ड्राफ्ट. सो तेणी सजेशन ऑब्जेक्शन दिवपाक जाय. आधी तेणी सजेशन ऑब्जेक्शन दिल्ले आहा जे आदले नोटिफिकेशन येयला ते दॅट इज एज गुड एज स्क्रॅप. तांकां सांगला, एश्युरन्स दिलाय की दॅट इज एज गुड एज स्क्रॅप. तर आज मिटींग जाली सर जे टॅक्सी होल्डर्स आहा तेंचे कितें सोल्युशन तेंचे कितें आहा सगळे उलयले. सीएमान सारकी क्लियर सांगला कॉलॉबरेटिवली वी हॅव टू फायंड अ सोल्युशन. एक म्हणल्यार जो टुरिस्ट येता ते इम्पॉर्टंट आसा सरकाराक आनी तांकां की दे आर ऑल्सो एम्बेसेडर्स ऑफ टुरिझम. एट द सेम टायम जे इश्यूज जाता आनी आमकां जे फेस जाता सोशल मिडिया तर्फे बाकी तर्फे ते आमकां समजून घेवपाक जाय आनी एक सोल्युशन काडपाक जाय. मुख्यमंत्र्यान सांगला की एक स्टेट पॉलिसी वी वील कम वीथ विच वील टेक केअर ऑफ ऑल दीस इश्यूज. तांच्या कडेन उलोवन ते विशय घेवन करतले म्हणून. आनी ताच्या खातीर आयची मिटींग म्हाका दिसता प्रोडक्टिव्ह. मुख्यमंत्र्यांचे विचार मांडल्या, तांणी आपले विचार मांडल्या. तांकां 10 मेंबरांची कितें कमिटी करपाक लायल्या, ईच एसोसिएशन रिप्रेझेंटींग 1 पर्सन. तो रिप्रेझेंटेशनांतल्यान ते आपले विचार मांडटले. तांचे इल्ले पॉयंट टू पॉयंट येलो ब्लॅक टॅक्सी आसा, इल्ल्यांचे दुसरे टायप ऑफ हिंदलँड फोंड्या बी तश्यो आसा. सो यू हॅव अ बॅलन्स बिटवीन द हिंदलँड विच आर नॉट डिपेंड ऑन कोस्टल बिझनेस एट द सेम टायम कोस्टल बिझनेस. ताच्या खातीर डिजिटल प्लॅटफॉर्म इज मस्ट. हें एक कन्सेन्सस पयलें उलोवन जाला. ताजेर फुडें कशें वचपाची तयार एक पॉलिसी तयार करून वी वील टेक केअर. सीएमान मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मुख्यमंत्री तयार म्हाका दिसता चड एलोबरेट करतलो. पूण ओवरऑल मिटींग हॅज बीन गूड.
टेकिंग इन कॉन्फिडन्स ऑल द पीपल सगळे विषय मांडून म्हाका दिसता पयल्या फावटी अशी मिटींग जाल्या जातल्यान सगळ्यांचे विषय आयकून मुख्यमंत्र्यान आपले विषय आनी ताजेर मांडिल्ले आसा But they are opposed to the Ola, Uber, and this taxi. तेच सांगलो न्ही वायर वी कंटिन्यू ट्राय टू मेक न्यूज वेन देर इज नो न्यूज तुम्ही अनवॉन्टेड एडवर्टायझींग तांकां दिवच्या पेक्षा आमी मागीर पळोवन घेवया न्ही तशें कितें आसा तें काय तांकां सांगलें ओला उबर ना आमी सगळें मानिल्लें आसा जाल्यार टॉपीक सोंपलें सेम एज टॅक्सी ऑपरेटर मिटींग झाली तुमची टॅक्सी ऑपरेटरांकडे सगळ्यां वांगडा मिटींग जाली परत मिनिस्टर आमचे एलओपी आनी बाकीचे आमदार सगळे जाण असले त्यांचे क्लियर कट तांचे सगळे इश्यूज बारीक बारीक इश्यूज तेंचे सगळे आयकून घेतल्या रेल्वे स्टँडा वयल्यान ते हॉटेल स्टँडाच्या पर्यंत बट गव्हर्मेंट इज कमिंग विथ अ स्टेट पॉलिसी कारण हो इश्यू जो आहा पळय न्ही इट इज नॉट ओनली ऑफ द रेट रॅशनलायझेशन इट इज अ ट्रान्सपरन्सी सेक्युरिटी आनी रेट रॅशनलायझेशन ओके येयल्ल्या टुरिस्टांक हांगासर सेफूय दिसपाक जाय आनी सेक्युर्डूय दिसपाक जाय हे जर करतले आसत जाल्यार आमकां एक होल एज अ टॅक्सी पॉलिसी म्हणून हे विशय रिजॉल्व करचे पडटले तांची सगळ्यांची सजेशन्स सांगल्या आनी म्हाका दिसता की तांकां सांगलां आमी 10 सप्टेंबर पर्यंत तांकां एक ड्राफ्ट स्टेट पॉलिसी दिता म्हणून त्या ड्राफ्ट स्टेट पॉलिसीन सगळे इश्यूज इन्क्लूड जातले पारंपारीक टॅक्सी ओनर म्हणजे जो फोंड्या टॅक्सी चलयता आनी सांखळे टॅक्सी चलयता तो पासून पोस्टल टॅक्सी चलय पर्यंत रेल्वे स्टेशनाचेर ह्या सगळ्या खातीर आनी येवपी टुरिस्ट वो कसो हांगासर तेज्या भितर ट्रान्सपरन्सी येतली आनी ताका सेफ्टी आनी सेक्युअर कशें फील जातलें हाजो सगळ्यांचो विशय लक्षांत घेवन पारंपारीक टॅक्सी वेवसाय चालू उरपाक जाय हाज्या खातीर गव्हर्मेंट इज कमिंग अप विथ अ पॉलिसी पळय कशें सांगता ही पॉलिसी न्ही हे काडलेलें ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन एकदा स्टेट पॉलिसी काडली काय ताका स्टेट पॉलिसी जी ती सुपरसीड करतली कमिटी बीन काडटली ती कमिटी ताका सगळ्यांक विश्वासान घेवन करता तुम्ही पळयतात GNH. चवथ म्हणजे घरा सोयरी दायरी फक्त बरो फराळ केलो म्हणून जायना सोजून दोजून रावप तितलेच म्हत्वाचें ताका लागून पहनावा बाय मालविका बुटीक तुमच्या मुखार घेवन आयला वेगवेगळे आनी ट्रेंडिंग सलवार सूट तुमकां मेळटले फेस्टिव्ह कलेक्शन कॉटन कलेक्शन कॉटन कॉट सेट डेली वेअर कुर्ता आनी चवथी खातीर खास इंडो वेस्टर्न कलेक्शन हांगा मेळटले वेस्टर्न गाऊन समर गाऊन आनी खूब कितें तशें तांचे कुर्ता रेंज सामके सवाय ते सुरू जाता फक्त 500 रुपया सावन आतां आयले जाल्यार तुमकां मेळटले 20% ऑफ आतां वेळ करूं नाका चवथीच्या पयलीं याद पहनावा बाय मालविका बुटीक ऑपोजिट बोडगेश्वर टेम्पल भूषण बिल्डिंग हाऊस ग्राउंड फ्लोर नेक्स्ट टू सुविधा किचन म्हापसा गोवा